नमस्कार, भांगरभूंय डिजिटल टीम तुमकां दिता आयच्यो मुखेल खबरो। रेल्वेत आनी हेर सरकारी खात्यांनी नोकरी दिता अशें सांगून लोकांक टोपी घालपी जॉब एजंट प्रिया अजय यादव आनी रोहन राजेंद्र वेंजी हांची चौकशी दिवचल पोलिसांनी सुरू केल्या। तांचे कडल्यान 116 ग्राम भांगराच्यो वस्ती आनी 3 गाडयो जप्त केल्यात। नोकर भरती भानगडीतलो एकूय आरोपी सुटचो ना। हातूंत पैसे वगडायल्ल्याने भियेन आसतना पुलिशेक कागाळ करची अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगले। पुलीस कॉन्स्टेबल प्रथमेश गावडे हाका आत्महत्या करपाक प्रेरीत केल्ल्यान 2 बायला कॉन्स्टेबल आनी तांच्या भावा आड गुन्यांव फाट्यान गुन्यांव नोंद केलो। आत्महत्या करचे पयलीं प्रथमेशान काडिल्लो व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो। दोनूय दुबावीत कॉन्स्टेबलांक पुलिसांनी घेतले ताब्यात। लोकांक सरकारी नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन लाखांनी रुपयांची टोपी घालपी फरारी आशिल्ली दीपश्री सावंत हिका फोंड्या पोलिसांनी केली अटक। दीपश्री सावंत हिका दीपश्री गावस आनी दीपश्री मातो ह्याय नावान वळखतात। सरकारी नोकरे खातीर पैसे घेवपी लोकांची चौकशी करपा खातीर SIT स्थापन करपाची गोवा फॉरवर्ड अध्यक्ष विजय सरदेसाय हांची मुख्यमंत्र्याकडेन मागणी।